आज आमची जी स्पेशल मिटिंग आहे ती बजेटीची आहे आणि आम्ही 25-26 साला खातीर 28 कोटीचे बजेट हे केल्ली आसा, तयार केल्ली आसा. तशेंच दुसरो विशय आसलो तो आमचो सोपो म्हणून आमी आतां सोप्याक 10% वाडोवन परत टेंडर काडटले. आणि तिसरें आसलें की आमचें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा तेंच्या वांगडा परत MOU करपाचो. म्हणून आमी तेंच्या वांगडा आनी रोखडीच आनी एक मिटींग घेतले आणि फुडें मागीर तो MOU करून थंय आमचे जे गार्बेज प्लांटाचे जे कामगार आसा सुक्या कचऱ्याचे ते तेजें एक्सटेंशन करतले. बजेट बऱ्यापैकी बजेट आसलो. आमी सगळो जो विशय आतां सगळो हाताळून तो बजेट घेतलेलो आसा. त्या बजेटात जे जे विशय येयल्ले पळय ते क्लियर केल्ले आसा आणि हो बजेट आमी ऑलरेडी फायनल केल्लो आसा आयचे मिटिंगेक. तसोच दुसरो पॉयंट आसलो तो आमचो गार्बेज प्लांटा वयलो तेंचे जे आमचो MOU सायन आसा पळय तो MOU सायन करचो म्हणून तेजी आमी कॉपी मागल्या पयलीं. MOU सायन करच्या पयलीं आमी ते वाचतले सगळे करतले. जशे जशे पॉयंट सांगलेले तांकां ते जर सगळे आसा जाल्यार ते पद्दतीन तो MOU सायन जातलो. म्हणजे ते एक्सटेंशन करता दिसता. एक्सटेंशन करचे आमकां ते दर गार्बेज आमकां ते बरें स्वच्छ आनी सुंदर दिसतली करपाक जाय आनी तशें आमच्या गोंयान आनी अख्खे हितून आमचें नांव येयल्लें आसा गोंयचें आनी दिवचलचें नांव येयल्लें आसा. ताका लागून त्या प्लांटाचेर आमकां MOU सायन करूनच तांकां सगळ्यांक ते करचें पडटलें आनी ती वेवस्थीत सगळी अरेंजमेंट करची पडटली. तेन्ना ते गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसा पळय हेकाच आमी तो फुडें काडून परत आसा तसो MOU सायन करून करतले. पूण तो MOU सायन आमी वाचून जे पॉयंट घेतल्या पळय ते क्लियर केल्या उपरांत करतले. आनी तिसरो पॉयंट आसलो पळय तो हेजो आमच्या सोपो कलेक्शन आसा पळय ते ऑलरेडी पयलीं आमी जो दिल्लो तोच ताका सगळो फायनल केल्लो आसा. पूण आतां आमी जशें एवरी इयर 2025 ते 26 जो आमकां वाडोवपाक जाय तो 10% वाडोवनूच करतले आनी तेजेर कितें बीट जाता ती पळय तो दुसरो कोण येतलो कोण तोच घेतलो तें कांय आयडिया ना. पूण 10% वाडोवन हो आमचो जातलो.